गार्बेज सगळे आण पयलीं एक पार्ट साफ केले आनी रॉकी आमगेलो मुगे वोडांतलो एकदम इनिशिएटीव घेवन सगळे आमगे वोडांक भुरग्यांक देखून घेवन सगळें काम करता. आतां एक काम केलो देखून आतां आम देखून आमचेय नांव पिड्या जाता. हितू आतां नेबरींग आहाय तेय देखून आण उडयताय. ऑलरेडी एक नावेली जालो न्ही ते सायडी साफ केला आतां आण हे सायडीन उडोवपा लागले. लास्ट मुखामुखान मुगे वोडा येतोले. ते जाल्यार पंचायत ऑलरेडी घेता कलेक्शन करता आमगे मागीर कोण म्हणटा कितें रे सगळें उडयताय तुमगे वोडा तुमी चोवपा जायना. चोयनू देखून आमकां एक क्लू देखून एक पाड मेळना आमको मुगे बांदाचे उडोवपा लागले ते सायडीन देखून. आनी ग्रामसभा मागीर आमकां उतरावपा पडटा आम क्लीन कोनाय कितें चोयताय काय म्हण आमकां वेट आजून आमगे हें जालो ना. सद्या आमगे चलता राय पूण लोक आमगे दिता जायतो घरान कलेक्शन जाय त्या तरान गाडी येता आमगेली ते कलेक्शन करताय. आनी तोरी आसता नेबरींग हें उडयताय म्हणजे आमकांय दूख जाता. हे सगळे हें हरशीक सगळी आमगे बोर्डां पडटा आनी आख्खे फूल शेतां वयता ते सायडीन पावले आख्खी. आमगे रोड टू रोड देखून हें जाता क्लिनिनेस जाता. एवरी विका एक पाट एक वोडा 2 पाट कोताय आनी ती देखून कितें म्हणटा कितें व्हरपाक आमी वेटूय आसत तेय व्हरपा जायना न्हू. आतां ते रॉकीन तें आमको पोतून आमको 2 आमको मनशां हें कोन्न आतां तोरी फायंड आवट कोतालीं कोणागे ट्रेन शॉप ट्रान्सफर केलोलें कोणान आनी तो मनीसूय मेळना. आतां तो मेळनाचे तेका दवरला. आमगे बांदाचे देखून तेशें कोण आलोलो सगल्यांगे कोणू मेळटा तो क्लू आमको मेळटा तेंका क्लीन करपाक. आमी जितू दिसताले आमी राती न्हिदोन पुरसाको बी बसून ट्रॅक करताले खंय गार्बेज सारकी चड जाले सारकी वेट गार्बेज सगळें चड जालें. सो आमकां आज आमी साक उगडले 3 साकां सेम लायटी बील मेळ्ळे. सो आमी थिंग गेले कुर्तरकार बिल्डिंगा आनी ते 2 हाडा तेणें एडमीट केला आपले मिस्टेक जालो म्हणटा पूण फायन म्हणटा आपण तितू हारी कोना आनी आपण उडोवन तितल्यो साफ करता म्हणटा. आमगे पनिशमेंट कितें एक फावट एकलो सांपडे आख्खो बांद साफ करपाक. सो लास्ट विकूच सामकें साफ केलें आमी नावेली कोणा धरलो तितूस तेणें साफ केली आत पयलें आमी पळय आमकां गोवा क्लीन दवरपा जाय. मात दीस रात भुरग्यांक म्हणलो कितें वर्सां जालीं तो म्हणटा आपलें खबर ना म्हणटा आपण 20 वर्सां जालें म्हणटा रावता आनी तेका खबर ना 2 वर्सां आमी जालें साफ करता.